इश्टानो, आयज आमी करतली बटाट्याची भाजी। ही भाजी तुम्ही उपासाची खाऊ शकता, कित्याक आमी ह्या भाजयेन कांदो घालूंक ना। भाजी सारकीच सोपी आणि इन्स्टंट भाजी। तुमकां जेन्नाय भूक लागता तेन्ना तुम्ही ही भाजी करूंक शकता। तर ही भाजी कशी करपाची? सगळ्यांत पयली ऑलमोस्ट 2 ते 3 टेबलस्पून तेल घेयात आणि 1 टेबलस्पून तुम्ही जिरे घेया। ताच्या उपरांत थोडी करविलाची पानां घालपाची आणि हे सगळे सॉटे करून घेवपाचे। ताच्या उपरांत हांवें 2 चिल्लोल्यो हरव्यो मिरसांगो हांगासर घातला। तुमकां जर मातशी तिखट भाजी जायी जाल्यार पयली तुम्ही हरव्यो मिरसांगो घालून घेया। जर तुमकां मातशी तिखट नाका जाल्यार हो स्टेप आसा तो तुम्ही मागीर घालू शकता। ताच्या उपरांत हांवें हांगासर बारीक चिल्लोल्यो फोडी आसा पळय बटाट्याच्यो त्यो घालून घेतल्या। ह्यो हांवें उकडूंक नासल्यो। आता हांवें हे सगळे आसा ते मिक्स करून घेतले आणि ताच्या उपरांत हांव अर्दो पेलो उदक घालून घेतले, जेणे करून हे जे बटाट आसा ते आमकां शिजोवन घेवपाक जाय। हे बटाट बेगीन शिजपाक जाय म्हणून हांवें हांगासर एक ताट घेतला। त्या ताटान हांवें इल्लेशें उदक घालून घेतला, जेणे करून ही जी भाजी आसा ती बऱ्या तरेन शिजोवन घेतली। तुम्ही पळोवंक शकता ही भाजी शिजलेली आसा पळय ती। हांवें थोडे शेंगदाणे भाजून घेतलेले आणि थोडे बारीक करून घेतलेले। ते भाजयेन हांव हांगासर घालतले आणि हांगासर हिमालयन सॉल्ट घालतले। ताच्या उपरांत हांव खोबरें घालतले। तुम्ही पळोवंक शकता की ही भाजी कितली बरी लागता ती। हांगासर आमी गोंयान जो नॉर्मल सॉल्ट यूज करता तो हांवें यूज करूंक ना। ह्या भाजयेन हांवें हिमालयन रॉक सॉल्ट यूज केला। तुम्ही एकदा तरी हिमालयन रॉक सॉल्ट यूज करून पळयात। ना हांव ऍड करिना हांगासर ह्या सॉल्टाची, बट खूब बरी लागता। ताच्या उपरांत हांवें इल्लेसो कोथमिरेचो पावडर घालून घेतला। तुम्ही जाय जाल्यार हांगासर ओली कोथमीर पासून घालू शकता। ही भाजी बरी मिक्स करून घेवया आणि ताच्या उपरांत हांव इल्लोसो हळदीचो पावडर हांगासर घालून घेता। ही भाजी हांवें उपासाक केल्ली। तुम्ही जाय जाल्यार हांगासर इल्लोसो लिंबू पासून पिळू शकता। लिंबू पिळीत जाल्यार हांगासर ही भाजी आसा पळय ती आनीक बरी लागतली। ही भाजी आसा ती आमी आता ढवळून घेवया। ही ऑलमोस्ट भाजी रेडी जाल्लेली आसा। तुम्ही पळोवंक शकता की हांवें आता ही भाजी आसा ती एक बाउलान घातलेली आसा ती। हांवें हांगासर सायडीकूच चपात्यो भाजून घेतल्यो, कित्याक आयज म्हजो उपास आसलो म्हण। तुम्ही ही उपासाची भाजी ना जाल्यार ब्रेकफास्टाक बसून ही भाजी करून खाऊ शकता। तुमच्या जर तोंडाक रूच येयली जाल्यार आत्ताच्या आत्ता म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा ना।